हांव सरपंच पारशे पंचायत. आयज आमी हे सायटीर येयल्ले. ऑलरेडी हे पायपा घालपाचें जे काम चालू आहा वॉटर सप्लायचे ते हळू आमच्या बाउंड्री पारशाच्या बाउंड्रीचेर पावत येयल्ले आसा. आमी हेच्या पयलीं आमदारा मार्फत आमदारान आमचे कडेन सगळी मिटींग घेतलेली. जेन्ना ते पारशान पावतले तेच्या पयलीं जी आमची 1133 केबल लायटीचो केबल घालच्या खातीर एक सायड रस्त्याची फोडलेली आहा तेका सगळ्याक डांबरीकरण करतले म्हणून. पूण आयज पासून हे बाउंड्री पावत येयले पूण हे काय डांबरीकरण जावंक ना. तेच्या खातीर आमच्या सबंद पारशे गांवाचो स्ट्रॉंगली विरोध आसतलो. आमी सगळ्यांक हेंची निवेदनाय दिल्ली आसात. जो पर्यंत आमचे ती सायट डांबरीकरण जायना तो पर्यंत ही पायपलायन मी आमच्या गांवांसून घालूंक दिवचोय ना. म्हाजो डेव्हलपमेंटाक विरोध ना, पूण हेचो अर्थ असो न्हू की ती सगळी धूळ आमी गेली वरासभर खातो तशीच सबंद फूल. आनी हे सायडी PWDन जर रस्ता वॉटर सेक्शनाचे जर घालच्या खातीर जर पायपलायन फोडली जाल्यार आमचो रस्तो हो 5 किलोमिटर फक्त धुळीचो जातलो. तेच्या खातीर आमचो ह्या कंप्लिटली विरोध आसतलो. आता वर्ष जावन गेले, आता कालच्यान कोड लागला आणि म्हाका दिसना ह्या पावसा पयलीं तेचेर आनी कितें डांबर येतलें म्हणून. आणि ताका लागून जो गांवान जो निर्णय घेतला, लोकांनी जो निर्णय घेतला, पंचायतीन जो निर्णय घेतला सरपंचाच्या अध्यक्षते सकयल, तेच्याक आमी ठामपणे उबे रावतले. आणि कसोच हो पारशा फुडें जो पर्यंत डांबर करिनात तो पर्यंत आमी त्या फुडें व्हरोंक